नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमी हांगा एक असो गेस्ट आपयला जो म्हाका दिसता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जितलो चर्चेक ना ताजे परसय चड चर्चेक जो मनीस आसा तो आमचो काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश बापटोणकारांका. गिरीश, येवकार तुका. आनी तुका हांगा आपयला म्हणटकीर तुका कळ्ळें की तुजें आतां सद्याक फायरींग स्टार्ट जावपाचें आहा. सो ताका लागून तुका एक म्हाका तुजे कडल्यान एक सामकी स्पश्ट आनी क्लॅरिटी येवपा सारकी उत्तरां मेळची ही अपेक्षा आसा. पयलीं हांव सामको डायरेक्ट सुरू करता ते सद्याक रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आसा ताका लागून एसटीक रिजर्वेशन दिवपाचें. एक हें की कालच पळय 2 दिसां पयलीं तें नोटिफिकेशन आयलां. म्हणजे 1 वर्स जवळपास जालें कायदो पास जावन मागीर जवळपास 1 वर्सान तें नोटिफिकेशन आयलां. आनी आतां सद्याक असो तरेन बीजेपी भितर जल्लोश चल्ला की ताज्या पयलीं ताणें तेन्नाय बी तो कायदो पास जालो तेन्ना तोंडाक पेडे घाल्ले. आतां जणू काय हें जालें तरेचो आहा. सीएमान आज हें केलां की आमी जो जनगणना आयोग आसा तो रोखडोच नेमतले अशें जाहीर केल्लें. आनी तातूंत भितर तुगेलोय एक व्हिडिओ सद्याक सर्क्युलेट जाता जो पयलीं तुवें म्हणलें की आपूण चॅलेंज मारता हे बीजेपी कशेंच रिजर्वेशन दिवचें ना अशें म्हणून मागीर आमी रिजर्वेशन दिलें अशें तरेचें जालां. काल तुवें हाजेर तूं उलयला. कितें दिसता तुका? बीजेपीक शिताफुडें मीठ खावपाची संवय. आतां हे एक्चुली ताका कायदेशीर रूप येयलें जाल्यार जवळ जवळ 12 वर्सां हय जाली. 2 लायनीचें नोटिफिकेशन काडपाक 12 वर्सां लागलीं. पार्लमेंटाक तें बील हाडपाक 11 वर्सां लागलीं. हातूंतल्यान बीजेपी जेका आमी एसटी म्हणटात जेमकां आमी आदिवासी म्हणटात, बीजेपी तांकां अजून आदिवासी म्हणपाचो आदिवासीचो दर्जो दिना. ताका ते वनवासी म्हणटात, म्हणजे ते वनान रावपी. सो बीजेपीची मायंडसेट हे वनवासींक आमी जेंकां आदिवासी म्हणटात आनी सगळो देश आनी एक्चुली ते आदिवासी पयलीं म्हणजे तांकां वनवासी म्हणून उच्च लकब, मागीर तांकां यूज करप, दिता 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 म्हणप आनी यूज करप. आनीक जसो प्रेशर येता, आतां असेंब्ली लागीं पावल्याक एसटी उटाच्या लिडरांनी आंदोलनाचे म्हाज्या हांवें आयकलां त्या प्रमाण तेणी जवळ जवळ 400 गांवांनी तेंच्यो मिटिंग्यो ऑलरेडी लायिल्ल्यो आसात आनी बऱ्यो जाल्ल्यो आसा मिटिंग्यो. सो हो सगळो प्रेशर येतकर तेजे नंतर तेजे पयलीं 2 फावटी हांवें तो स्टेटमेंट दिला आनी बीजेपीक चॅलेंज केल्यात की तुमी आमच्या आदिवासी लोकांक खेळयतात म्हणून, तांचो अधिकार तांकां तुमी दिनात आनी तांकां चॅलेंज केल्यात. एक तर भावने कडेन केल्लो खेळ हो. सगळे तरेन ते खेळटात. तांकां दिसता आजुनूय बहुजन समाज हांकां फटोवपाक ते शकतात अशी तेंची ते भ्रमान आसात. पूण आतांचो बहुजन समाज तसो फटोवन घेवपाचो ना म्हणून तेणी तेंचेर विश्वास दवरलो ना आनी तेणी आंदोलन स्टार्ट केलां. आतां ते म्हाजे व्हिडिओ यूज करतात. उटाचे यूज करा मरे, हांव ती चॅलेंज केल्ली ती यूज करतात. हांव ते म्हाजे जो व्हिडिओ काडलेलो आसा हांव ताका अजुनूय तो व्हिडिओक हांव म्हाजें समर्थन जे डिमांड केलें तेच आसा. अजुनूय करून दाखयात. अजुनूय हांव चॅलेंज मारता, तुमी करून दाखयात. खेळनाका लोकांची भावना. तूं म्हणटा की 27क रिजर्वेशन मेळना. हांव मेळना म्हणना, हांव म्हणटा तें करून दाखयात. तुमकां 12 वर्सां लागलीं हें करपाक. कायदो पास जावन फकत एक आतां नोटिफिकेशन काडपा खातीर 1 वर्स. 1 वर्स आनी तुमी तेन्ना पेडे वाटले. पेडे खंयचे खावपाचे कोणी सारके म्हणून 1 वर्स पयलीं सगळ्यांक पेडे खावयल्ले, कालूय परत पेडे खावयल्यात. म्हणजे एकूच गोश्ट, तूं एक भुरगो जल्माक येतकर तूं 10 फावटी पेडे वाटना न्ही. म्हणजे त्याच खातीर म्हणटा शिताफुडें मीठ खातात. तांचो अध्यक्ष दामू नायक हाका कांयच कंट्रोल ना. कंट्रोल सगळो आसता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन आसा आनी ते अशें करून बहुजन समाजा कडेन खेळी करतात. तांकां जर तितलीच हें आशिल्ली आदिवासींची एसटी समाजाची जाल्यार दिगंबर कामतीक ते मंत्री केन्नाच करपा नाशिल्ले.
ज्या दिगंबर कामतीन तेजे लाठीचार्ज केलो त्या खातीर 2 धनगर आमचे आदिवासी समाजाचे भुरगे मेले. भुरगे मेले. हुतात्मे जाले. ओके. आणि तुम्ही एक वडच्यान गोविंद गावडे आदिवासी समाजाचे एसटी समाजाचो आसा ताका काडटात. मंत्रिमंडळान काडटात. हम्म. आणि दुसरे वडच्यान दिगंबर कामतीन जेणे आदिवासी एसटी समाजाचेर अन्याय जावं अत्याचार केलो ताका ताचो तुम्ही उदो करतात. म्हणजे हितूंतल्यान हेंचे मायंडसेट कितें आसा ती एक्झॅक्टली कळटा. सो त्या खातीर अजुनूय हांव ताका चॅलेंज करता, तुम्ही एसटी रिझर्वेशन अमलाक हाडून दाखोवचे 2027. सो तुका तुज्या हातूंतल्यान जर एक निष्कर्ष काडपाक जालो जाल्यार अशें म्हणटात तूं डायरेक्ट म्हणटा 27 बीजेपी ह्या एसटींक रिझर्वेशन दिवचें ना. असो काडपा आता तांकां ते करपा नाका. तेच म्हणटा नाका. आतां कितें जालां उदक सामकें नाका कडेन पावत येयला. म्हजो आतां परत खेळटा. तोच प्रश्न आसा, कित्याक लागून नाका बीजेपी? बीजेपी बहुजन समाजाच्या विरुद्ध. काय 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 तांगेले थोड्या मनशाक रिझर्व जातकीर ते भायर पडटात. ते बारीक इश्यूज ते बेसिकली बहुजन समाजाच्या विरोधात. आता राहुल गांधीन मागतकर सेन्सस प्रेशर येतकर सेन्सस त्यांनी अनाउन्स केले. खंय आसा सेन्ससाचे? आयज जालो सेन्सस. कर्नाटका खंय काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा तेणी केलो. तेलंगणा खंय काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा तेणी केलो. आज तामिळनाडू जे काँग्रेस गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता त्या सरकारान अनाउन्स केले थंय गेले. बीजेपीच्या एकूय राज्यात कित्याक जालें ना सेन्सस? सो इट्स क्लियर बीजेपी ही बहुजन समाज विरोधी आसा आणि बहुजन समाजाक ही वापरत आसा. आता खंय तरी बहुजन समाजात हें कळपाक लागलां. ते फक्त हिंदू नांवाचेर आणि हिंदू देवांच्या नांवाचेर, हिंदू धर्माच्या नांवाचेर बहुजन समाजाक ते फुसलयत जावं तांकां कन्विन्स करून खुबळायत आशिल्ले. पूण आतां जेन्ना हिंदूची सामकी जागृत देवी पणजे महालक्ष्मीची देवळां दिगंबर कामत वचून सोपूत घेता आनी आमी केन्नाच फुटची ना म्हणून जेन्ना देवा कडेन घराणें घालतात सोपूत घेतात म्हणजे हिंदू धर्माची चेष्टा करपा सारकी जालना. त्याच मनशान तुम्ही बीजेपीन प्रवेश दितात देवाच्या विरुद्ध वचून आणि तांकां तुम्ही मंत्रीपद दितात. सो हातूंतल्यान हे फक्त हिंदू देव परत राम मंदिरांत कशी चोरी जाली, भक्तांचे पयशे कशे चोरून व्हेले बीजेपी सगळ्यांनी आणि तेजेर प्रायम मिनिस्टर कांयच उलयना. सो हे हिंदू देव आणि हिंदू धर्म हांकां फक्त मतांचें भांडवल करपाक प्रत्यक्षान ते ना हिंदू देवांक मानतात ना हिंदू धर्माचे हांकां कितें पडलेलें आसा. गोंयांत कितें स्थिती आहा? गोंयांत बहुजन समाज सामको चिडलेलो आसा. आयज जे रस्त्यार लोक आंदोलन करतात, तूं कारापूर सारवणा पळय, थंय सदांच म्हणटाले कितें आंदोलन जालें की हे चर्च आनी पाद्रीक मुखार हाडटाले पयलीं. आयज कारापूर आंदोलनाक थंय एक तरी पाद्री जावं चर्च हें आसा. हिंदू समाज आयज जवळ जवळ 140 दीस जाले ते आंदोलन त्यांनी चालू दवरला. ना मुख्यमंत्र्याक पडला, ना तेंगे पक्षाच्या अध्यक्षाक पडला, ना TCP मिनिस्टराक पडला. तूं वच आनी हांगा कुडचड्यार ते मिराबाग थंय कोणें आंदोलन केलें? बहुजन समाज. सो आयज बहुजन समाजाक बीजेपीन आयज रस्त्यार हाडलेले आसा. येवन कोण बसले? बीजेपीचे पयलींचे मंत्री आनी बसले. सो हे आयज आमकां बहुजन समाजाक पटोवन दिवपाचें काम हें आमचें आसा आनी आमी तें करपाक आमी सुरू केल्लें. पूण आसा तुमकां तेतून पटोवन दिवपाचें हें आसा, काँग्रेसी कडेन स्ट्रेंथ आसा? कारण काँग्रेस अशें तर पळोवपाक दिसता सामकी विस्कळीत जाल्ली आसा. फाटले ZP हातूंत तुमी थोडे कितें केले आसात, पूण जो लोकांचो राग जो दिसपाक जाय आशिल्लो मतदानांतल्यान तो तुमच्या ZP हातूंत दिसूंक ना. ZP इलेक्शन तूं कंपेर जेन्ना आमचो सरकार आसतालो तेन्ना चडशी सिटां सगळीं आमची ZPक जिखताले. हे इतिहास काडून पळय. सो ZP इलेक्शन आनी हें कंपेर करून ZP इलेक्शनाचो जो कॅन्डिडेट आसता तो सामको लोकल आसता आनी तो ती आपल्याली पर्सनल वोट्सूय हें करता. आनी राज्याचो सरकार आशिल्लो थंय जवळ जवळ चडशे हे रावता. सो ZP इलेक्शनाचे तूं कंपेरूच करपाक शकना. आमी एक जस्ट सर्वे केल्लो, सर्वेक अशें दाखोवन पळोवन येयलें आमकां 10 लोकांक विचारल्या सरकारा बद्दल, 10तले 9 लोक ह्या सरकारा विरोधान. हितूंतले कितले मत हेंचे अगेन्स्ट मारतले म्हणल्यार 10तले 8 जवळ जवळ हेंच्या अगेन्स्ट मतदान करपाक तयार आसा. पण जायना कित्याक मतदान? जातलें आतां तूं पळय 15 वर्सां जालीं ह्या सरकाराक आनी गोंय विकपाक काडलां. आमी गोंय तांकां विकपाक दिवची ना.
आयज जोडी नंबर 1 विश्वजीत राणे आणि प्रमोद सावंत यांनी सामके होलसेलाचेर गोंय विकता खंय आणि त्या खातीर गोंयचो लोक चावलेलो आसा. तर गिरीश आता हांव परत सामको मुद्द्यार येता. बीजेपीचे कितें आसा, बीजेपीक लोक कितें करतले ते इलेक्शनाच्या वेळार दिसतले. सद्याक तुमचे काँग्रेसी भितर कितें चल्ला? तुमचे काँग्रेस एक म्हणजे तूं जेन्ना म्हाका पयलीं एक म्हणजे तूं जेन्ना येता हांवें सुरवातेकूच केल्लो सद्याक जर हे आसा मुख्यमंत्र्या परस तुजें नांव चड चर्चेक आसा. आनी आतांच न्ही तूं जेन्ना आमचो अध्यक्ष जालो, प्रदेशाध्यक्ष घेतलो त्या दिसाकून हें सुरू जाल्लें. ताजे परस चड ताजे पयलीं सुरू जाल्लें. गिरीश येवपा आहा, काँग्रेसीची वाट लावपाचें आसा, आनी कितें जावपाचें आसा. कित्याक लागून हें सगळें अशें इतलो तूं हें कित्याक? हांव जेन्ना अध्यक्ष जावन येयलो हय. येतकर तूं मुखाल्ल्या 3-4 वर्सांची हें काड सोशल मिडिया जावं बीजेपीचो अटॅक काँग्रेसीचेर जावं तुमचेर कितलो जातालो तो पळय. आनी हांव अध्यक्ष जातकर बीजेपीचो कितलो हल्लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्हाजेर सुरू जालो तो पळय. बीजेपीन एक गोवा मॅटर्स म्हणून एक पेज स्टार्ट केल्या. आनीक जे रिपब्लीक टीव्हीचे पयलींचे जे एक अँकर आशिल्ले ते काडून तेणी म्हणजे मुख्यमंत्र्याचे ऑफिस डायरेक्ट तांकां पेमेंट करता. मुख्यमंत्र्याचे डायरेक्ट ऑफिस तेजे कडेन लिंक मेळटा आमकां. आमी जेन्ना आमचो रिसर्च स्टार्ट केलो आनी गोवा मॅटर्स पेज अशी हें केल्यात की तेजेर हांव अध्यक्ष जातकर जवळ जवळ 3-4 दिसांनी ती पेज स्टार्ट जाल्यात आनी तेजे वयल्यान म्हाजेर खुबसो कित्याक लागून म्हजो प्रश्न तो कित्याक लागून हें? नॅचरली बीजेपीक खंय तरी भंय दिसलो आसतलो न्ही तूं येतकीर चेंज जातली म्हणून. आनी इतलो ताका एक्टिवेट कित्याक जावपा आशिल्लो डेली म्हाजेर ते ऑफिशियली तूं अशें म्हणटा की तूं येवचे पयलीं तुजी काँग्रेसींतली एक्टिव्ह नाशिल्ली. आतां ते तुमी सोदून काडप कित्याक खातीर हें करता तें हांव कशें सांगता. हांवें पळयलां की आमचेर केन्ना तो हल्लो काँग्रेसीचेर हल्लोय करनाशिल्ले आनीक म्हाजेरूय केन्ना हल्लो काय हांव अध्यक्ष जातकरूच गिरीशाचेर इतलो हल्लो कसो सुरू जालो. ना तूं अध्यक्ष जातकीर न्ही, जातलो म्हणून केन्ना आडोवपाक बीजेपीच्या सीएमाच्या ऑफिसांतल्यान नॅशनल इन्फ्लुएन्सरांक सुद्धा पयशे पे केल्ल्या. म्हाजे अगेन्स्ट जे कोण व्हिडिओ कितें करता सगळे सर्क्युलेट नॅशनल लेवलाचेर सुद्धा घालपाक. सो तूं अशें म्हणपाक सोदता की पयलींचे जे कोण आशिल्ले they were hand in gloves with some of the of government. ताका लागून they were little bit soft on government अशें बी कितें आशिल्लें आनी तूं येते की तो अदीक हल्लो जावपाक जातलो अशें दिसलें. संशोधनाचो विशय आसा तो तुमी पत्रकारांनी संशोधन करपाक जाय. एक्चुअली तुमचें काम आसा. हांव फक्त तेजेर विचार करता की अकस्मात हल्लो गिरीश चोडणकाराचेर बीजेपी कडल्यान असो इतलो सगळे कॉर्नरांतल्यान कित्याक जाता हो संशोधनाचो विशय न्ही. कित्याक गिरीश कित्याक आतां बीजेपी डिसायड करतली काँग्रेसचो अध्यक्ष कोण आसतलो आनी कसो आसतलो तो. सो बीजेपीच्या हँडला वयल्यान आनी ते गोवा मॅटर्सा वयल्यान तुका सारके नॅरेटिव्ह कितें सेट जालो तो. आतां परत म्हाका तोच प्रश्न आसा की तुमच्या तूं म्हणटा की आमी काल तुवें परत म्हणला आमी ग्रँड अलायन्स करतले म्हणून. तो ग्रँड अलायन्साचो ग्रँड सोडात, अलायन्स तरी जातलो काय म्हणून. कारण आमचो फाटल्या सप्तकाक तुवें सांगलें आमची टॉक सुरू जाता म्हणून. ताज्या फाटल्यान जें कितें जालें की हाजी मिटींग जाली, त्या मिटिंगेक विजयाक आपोवंक ना, विजय गोवा फॉरवर्डा भितर थंय हें जालें. लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणटा की आपणे मॅसेज धाडिल्ली. लिडर ऑफ ओपोजिशन म्हणटा इकडे एक ऑफिस आसता थंय ताका गव्हर्मेंट आमी जर पळयलें मुख्यमंत्र्याक जितले पावर आसा तितलेच पावर लिडर ऑफ ओपोजिशनाक आसात. सामकें फूल फ्लेज ऑफिस आहा आनी सगळेच मेळून 7 विरोधी आमदार आनी ते मॅसेज पावना, आनीक पावना. अशें जावपाक शकता काय हें आनी कितें? आतां हो एक्चुअली हांसपाचो विशय आनी हो म्हाका चर्चा करपाक सुद्दां ह्या विशयाचेर म्हाका बरें दिसना आनी म्हाका ती खबर ना की मिडिया सुद्दां हेचेर इतली कित्याक चर्चा करता. गोवा फॉरवर्डान येदें व्हडलें हे स्टँड घेवन आमचे अलायन्साचे स्टॉक स्टॉल केले म्हणटा. विजयान क्लियर सांगलां की हो SMS गा मॅसेजीचो इशू इज नॉट अ इशू. ओके तेणी कित्याक स्थगीत केल्ले पण तो इशू न्ही हें ताणें स्पश्ट केल्लें आसा आनी तो इशू जावपाकूय शकना. SMS मॅसेजीस
गोंयन कितलेच हे आसता न्ही तेजेर तो इश्यू जावपाकूच शकना. काय आता अलायन्स आमकां लोक सांगतात आनी आमी काँग्रेस पक्षान एक ठरयलां की लोक कितें सांगता ते आयकून आमी आमचो निर्णय घेता. एक टायम आशिल्लो पक्षाचे लिडर आनी पार्टी डिसिजन घेताले आनी लोक ते फॉलो करताले. आतां ते पर्व बदलना. आतां लोक डिसिजन घेतात आनी पॉलिटिकल पार्टीक एक डायरेक्शन दितात आनी पॉलिटिकल पार्टीन डेमोक्रेसी जे मानतात तेणी लोक कितें सांगता ते आयकून ते फॉलो काय करतात. तू आमी तुगे संघटना एखादी आयकता आमी- आसतली तुगे संघटना एखादी आयकता आसतली तुजो जो हे आसा आमचो लेजिस्लेटिव्ह विंग आसा तो आयकता काय म्हणटा विचारता तुका. आमी पार्टी आमची त्या खातीर आमी पार्टीन इतलो आमचेर दबाव आशिल्लो की डिफेक्टरांक तिकेट थोड्यो दिवपाच्यो. आमी ठामपणे निर्णय घेतलो. 2022 आमी हार पत्करतले पूण लोकांनी कितें सांगलें तेजेर घेवन डिफेक्टरां परत घेवन ते डिफेक्टरांनी डिफेक्शन एनकरेज करप ना म्हणून आमी आमच्या सगळ्या 10 कॅन्डिडेटांक तिकेट दिली ना. मोगोच्या 2 कॅन्डिडेटांक तेणी तिकेट दिली ना पूण ते बसले आनी 12तले 9 कॅन्डिडेटांक गोंयच्या लोकांनी हरयले. हातूंतल्यान गोंयचे लोक कितें डायरेक्शन दितात ते सारके दितात. आतां आमकां गोंयचे लोक सांगता वयसत ते तुमी सगळे एक जायात, तुमी सगळ्या एका हाडात. सो आमी फुडाकार घेतलो सगळ्या एकठांय हाडपाक. आमी गोवा फॉरवर्डा कडेन अप्रोच जाले. आम आदमी पार्टीन लोकल युनिटान तेणी रिस्पॉन्ड दिलो की हय तुमी लीड घ्या आमी आसा तुमचे बरोबर. तेजे नंतर आरजीपी कडल्यान आमी उलयले तेंचो पॉझिटिव्ह सिग्नल आसा. सो एक ग्रँड अलायन्स जावपाच्या तयारेन आसा कारण ते लोक मागता. तू म्हणटा जाता म्हणटा पूण काल काल तुवें स्टेटमेंट केला की आम आदमी पार्टी तांचे खरेंच तांकां अलायन्स जाय काय म्हणून. दुसरे वटेन तेयी म्हणटात काँग्रेसीक खरेंच अलायन्स जाय काय ते फकाणां करतात काय म्हणून. जर तुमच्या इतली जर उलोवणी जाल्या जाल्यार हे कित्याक गोवा फॉरवर्डाची तुमची उलोवणी विजयान बंद केली. ह्या वडच्यान आम आदमी पार्टी आनी तुमचो एकमेकाचेर विश्वास ना अशें दिसता. हे कितें. ना आम आदमी पार्टी सध्या कन्फ्युजन आसा. त्यांचे आमी जेन्ना अपील केली सगळ्यांक की सगळ्यांनी एक जावचे. आम आदमीचो स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायक हाणें इमिजिएटली रिस्पॉन्ड केलो मिडियांतल्यान की हय आमी तयार आसा काँग्रेसीन लीड घेवची. अशें रिपिटेडली 2-3 फावटी ताणें स्टेटमेंट केलो. आमी तो वेलकम केलो. हांव 2-3 फावटी वाल्मिकी बाबा कडेन उलयलो आनी म्हणलें आमी हें करुया. तेणी म्हाका हें सांगलें की आमी सेंट्रल लिडरशिपीक तेणी कन्विन्स केल्ले आसा. पूण पोरचो तो रिपिटेड 2 अटेम्प्ट जे तेंची इन्चार्ज जी दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री अतिशी ती येवन एल्टनाच्या आनी युरीच्या मतदारसंघांक भोंवतकर आनीक थंय मायनॉरिटीक टार्गेट करतकर हांव परत हेजे कडेन उलयलो आमच्या आम आदमीच्या वाल्मिकी कडेन. बाबा आमी अलायन्स करता जाल्यार आमचे दोनूच थंय सार्थक आमदार आसा त्यांचे मतदारसंघां कित्याक 18 मतदारसंघ तुमकां खाली आसा. सो तो म्हणपा आपल्याक खबर ना आपूण चॅक करून परत सांगता. तेजे नंतर केजरीवाल जो त्यांचो मेन लिडर आसा तो येवन परत तो स्टेटमेंट करता काँग्रेसच्या विरोधात. म्हणजे हांकां बीजेपीक हरोवप ही तेंचे प्रायोरिटी लिस्टान ना सेंट्रल आम आदमीच्या. लोकल लिडर म्हणटा अलायन्स करुया, सेंट्रल लिडरशीप म्हणटा अलायन्स नाका. सो ही कन्फ्युजन कितें आसा ती आम आदमी पार्टीन तेंचे भितर पयलीं ठरोवपाची आनी तेजे नंतर उलोवपाक सुरवात करपाची. आता गोवा फॉरवर्डान स्थगिती केल्याक आता त्या हेजेर आमी चडशे हें केलें ना. उलयलां अपेक्षा धरता की गुड विल प्रिवेल. ना विजयाचो एक स्टेटमेंट आशिल्लो आनी डायरेक्ट युरीचेर आशिल्लो. नांव घेवना ताणें पूण कळटालें युरीचेर म्हणून की मुख्यमंत्री जावपाचे वेद लागल्यात म्हणून. हांव हो प्रश्न विचारता कारण काल हाज्या पयलीं ह्याच हातूंत म्हणजे 2 दीस पयलीं राजाराव ग्रासेसाचे तो म्हणटा की सगळेच मुख्यमंत्री जावपाक जाता. त्या वटेच्यान विजय जावपाक सोदता, ह्या वटेच्यान युरी जावपाक सोदता, आनीकय जावपाक सोदता. तो म्हणटा एखादी सगळें सोडून तूंय जावपाक शकता बट एक हांव हो प्रश्न कित्याक जाणटा 2012कय अशीच एक स्थिती जाल्ली जेन्ना काँग्रेस सत्ता करपाच्या दाराक आशिल्ली. फकत मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट कोण आसतलो हाका लागून काँग्रेस ते आपले क्लेम घालपाक पावूंक ना आनी काँग्रेसीच्या हातांतल्यान सत्ता गेली आनी ताच्या फाटल्यान अजुनूय काँग्रेस सत्तेर येना. तेच 2012 जाता ते 2027 परत ताजें रिपिटेशन जाता काय म्हणून. पॉलिटिक्सांक जे येतात
तितून भितरले 50-60% एस्पिरेशन आसता आनी एस्पिरेशन आसप हें रॉंग न्ही. आनी कोणाक मुख्यमंत्री जावचें न जावचें हो शेवटाक लोक ठरयतात, शेवटाक इलेक्ट जाल्ले आमदार ठरयतात. 12 तुमगे लोकांनी ठरयिल्ले, तुमच्या आमदारांनी ते सत्यानाश केलो. 2017 जालें तें तेन्ना आमकां क्लियर मेजॉरिटी नाशिल्ली. आमकां आशिल्ले 17 आमदार आमचे कडेन सॉरी 12 न्ही 17 काय सॉरी. आनी बीजेपी कडेन आशिल्ले 13 आमदार. आतां बीजेपी नंतर त्यांनी कशे घुसपयले सगळे आनी लोकांच्या मतां विरुद्ध वचून आपलो सरकार लादलो आनी तेन्नाच्यान ती फुडाफुडी त्यांनी गोंयांत सुरू केली. ती आयजूय कायम आसा आनी आमी अजुनूय तेजेर स्ट्रगल करीत आसतात. आनी इतलें जावन लोकांचो जो विश्वास आशिल्लो तो विश्वास काँग्रेसीचेर ठामपणी आसा. 2 वगडायले आयले तुमी मागीर तो. हय, पूण तेजो फॉल तो जालोच न्ही, आउटफॉल जालोच. ज्या तरेन पर्रीकरान येवन गोंयांत येवन सगळे हेजी वाट लायली. तेंची पार्टी आयज दिसून आसा. आयज तेंचे पार्टीन तेंचो कार्यकर्ता आमदार जाल्लो ना, तेंचो कार्यकर्ता आयज मंत्री जाल्लो ना. तेंचो कार्यकर्ता आजूय ताका येवन काँग्रेस हावसा मुखार बोब मारपाक ते हाडटात. जे आंदोलन जाता तेन्ना तांकां कार्यकर्तो लागता. तिकेट दिता आसतना तेंगेलो काँग्रेसचे व्हरतात आनी ते तांकां तिकेट दितात. मंत्री करता आसतना आयज एंटायर कॅबिनेट आसा तो जर प्रमोद सावंत सोडलो जाल्यार एंटायर कॅबिनेट हे काँग्रेसचे आसा. म्हणजे हातून तो हाली जाला. हातून बीजेपीचो कार्यकर्तो खूब खूब नाराज जाल्लो आसा. ज्या लोकां विरुद्ध आमी झगडले भारतीय जनता पार्टी उबारपाक, त्या मंत्र्यांक आयज आमकां सलाम मारपाक पडटा आनी तेंचे परमिशनान आमचें कितें तरी काम हें तेंचे परवानगीन जाता. हें तांकां खंय तरी दुख्ख दिसता. आनी आयज भाजपाच्या कार्यकर्त्याचो कंट्रोल म्हणजे इन्क्लुडींग RSSचो जो थोडो कंट्रोल आशिल्लो संघटनेचेर आनी सरकाराचेर तो कंप्लीट गेल्लो आसा. आयज भाजपाचो कार्यकर्तो हो सरकार केन्ना पडटलो काय वाट पळयता. गिरीश, तुवें आतां म्हणलें की आमचे डिफेक्टर्साक तुमी लास्ट टायम आतां तुमी अलायन्स करतले. जर तुमच्या अलायन्स पार्टनर्सान कोणाकय डिफेक्टर्साक जर तिकेट दिली देन वॉट विल बी युअर स्टँड? आमचो निर्णय ठाम आसा. तुमच्या डायरेक्टली अलाय पार्टनर्सान डायरेक्टली इनडायरेक्टली खंयचीय पॉलिटिकल पार्टी आमचे कडेन अलायन्स करपाक सोदता तेंची आमची प्री कंडिशन हे की डिफेक्टर आसपाकूच शकना. ओके, हां, आमी वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. इज जो आमी मागीर पळयतले मागीर चिंतले. ओके, सो तशें जर आसल्यार तुमी थंय ते टॉक्स बंद शक्यूच ना. आमी लोकांक उतर दिल्लें आसा आनी गोंयच्या लोकांक हे डिफेक्शन म्हणटा तें एक दुयेंस जाल्लें आसा. बरें, तुमची आतां बीजेपी सॉरी आमची काँग्रेस आसा घट, कारण असो एक फाटी बोवाळ जालो की तो गोवा काँग्रेस म्हणून आनीक पार्टी आसा. तुमचेच थोडे जे कोण तेगे प्रमोटर आसात ताका लागींचे तुमचे प्रदेश समितीक जे कोण पयलीं आशिल्ले ते आसात. सो हो हें कशें हाजेर कितें? गोंयच्या बीजेपीन एक नॅरेटिव्ह चलयलो. म्हाका खबर आसा तो नॅरेटिव्ह CMच्या ऑफिसांतल्यान स्टार्ट जाल्लो. ही जेन्ना एक न्यू पार्टी फ्लोट जाली ती पार्टी जाल्या त्या बरोबर काँग्रेस म्हणजे उबी फूट स्प्लीट इन काँग्रेस. आयज मेरेन एकूय मिडियान एकूय काँग्रेसचो मनीस एक तरी काँग्रेसचो मनीस बाबा फुटोन ती पार्टी करता हे मुखार हाडून ना. पूण जे कोण प्रमोटर आसा ते तुगेले तांकां कोण सपोर्ट करता ते सगळे खबर आहा. तुका एकाच खबर जाल्यार हांव सांगता मागीर तुका जाल्यार कोण सपोर्ट करता. प्रत्येक पार्टी जी गोंयांत इलेक्शना टायमार पयली येतात हेंचे चीफ प्रमोटर हे बीजेपी हे गोंयच्या सगळ्या लोकांक कळयलें आसा. तुगे पयलींचे कोण आहा ते बीजेपी कडेन घट आसपाक जाय, कारण ते आसात तातूंत भितर. हांवें ऑलरेडी हेचेर उलयल्लो आसा. 100 कोटी हे पयलीं हांवें मिडियाक सांगलां की बीजेपी 100 कोटी ऑलरेडी अलोकेट केल्ले आसा नवीन पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करपाक. प्रत्येक इलेक्शनाक हेणी एक पार्टी हाडला. गोवा विकास पार्टी ही कोणी तयार केल्ली? सेव्ह गोवा पार्टी ही तयार कोणी केल्ली? विथ पुरावे सकट आमी सांगपाक शकता तुमी कशी बीजेपीन ह्यो पार्टी मुखार हाडली. एज अ स्ट्रॅटेजी पण ते करतलेच न्ही असले जाल्यार. तर ते आमी उघड केले ते पयलींच. आयज चर्चा जाता सगळ्याक 100 कोटी रुपयाचे बीजेपी दुसऱ्यो पॉलिटिकल पार्टी हाडप आनी ती मतां फोडप हो जो हेतू आसा. आयज गोंयकार तितून भितर खूब जागृत जाल्लो आसा आनी गोंयकारूच उलोवपाक लागलेले आसा ह्यो ज्यो पार्टी वोट स्प्लीट करता. आनी गोंयकार मागता आयज सगळे गोंयचे NGO एक जाल्यात
आणि सगळे गोंयचे एनजीओ एक जावन त्यांनी सगळे पॉलिटिकल पार्टी कडेन सांगला की तुम्ही एक जायात म्हणून सरकारा वडितलो जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनी एक जावपाचो. तुमचे पयलींचे जे आसात मनीषा उजगांवकर आनी शमिला सिद्दीकीक आता तुम्ही एक्सपेल केला. ते म्हणटात आमी फकत जे पक्षाक आमकां कितें दिसता ते आमी मांडले. हाजे परस व्हडले हे जाल्ले कोणाक कांय करूंक ना. कारण कितें? मेन म्हणटे हाजे पक्षान प्लस हाणें तर तुजेर आरोप केला तुवें कितें पयशे मागले आनी हे मागले म्हणून आमच्या ते उजगांवकारान. खंय खंय आसा ते पयशे मागले म्हणून आरोप? ताणें 10 लाख मागले म्हणून आपल्या कडेन कोणे? तिकेट. त्याने इन रायटिंग दिला आपणे गिरीशान मागलो म्हणून सांगोकूच ना. आणि आमी सर्वे तो करूंकच नाशिल्लो न्ही. हां. सर्वे वाळपय कोण आमकां पिशें लागला वाळपय वचून सर्वे करपाक, वाळपय मतदारसंघाचो कोण जिखतलो आनी कोण ना तो. सो वाळपय मतदाराचो सर्वे आमी करूंकच नाशिल्लो. आनी तेजे नंतर तेणें जेन्ना इन्क्वायरी चलताली त्या हाजेर ताणें जस्टिफिकेशनय दिल्लें आसा की ते आपले तशें म्हणून आनी अशी आनी सो अशें म्हणलेलें. एक्सपेल कित्याक करपा कारण कितें? खंयच्याय पक्षान डिसिप्लीन ही म्हत्वाची. आनी डिसिप्लीन ना जाल्यार पार्टी तुजे घरांतल्यो गजाली कोणी वचोन भायर मिडियाक सांगना. तुजे आयज तुमचे गोमंतकांक तुमचे भितर कितलेशे दुसफूस आसतले. एडिटराचे विरोध आसतले, खंयचे सिनियर रिपोर्टराचे विरोध आसतले. खंयचोच वचोन प्रेस स्टेटमेंट करना आनी खंयच्या मिडिया कडेन वचोन उलयना. घरांक झगडी आसतात फॅमिली भितर. कोणी एक भावाक चड येता दुसऱ्या भावाक आनी कितें चल आसता. घरांतल्यो गजाली कोणी वचोन भायर उलयना. सो शिस्त ही इम्पॉर्टंट. म्हाज्या कोतान अमित पाटकर सुद्दां पयलीं आसतना हाणें डिसिप्लिनाक तो आउट ऑफ वे वचून तेणी एक्शन घेतलेलें आसा. तरी आसतना मागीर एम.के. शेकाक गोलाक धरले कशें तर? डिसिप्लीन शिस्त जी आसा तेजेर तेणी 1-2 डिसिजन खूब फास्ट घेतलेले आसा. इवन आमचे कायद्याचे पयस वचोन आमचे हांगा मांद्रेचे 1-2 लिडर प्रदीप देसाय आनी एक प्रभुदेसाय हेणी झेडपी इलेक्शनाक तिकेट दिलना म्हणून फक्त एक स्टेटमेंट केल्लो मिडियाचेर. ओके, प्रभुदेसायान आनीक आमचो प्रदीप देसाय. आमच्या तेन्नाचो अध्यक्ष अमित पाटकरान तांकां इमिजिएटली एक्सपेल केले क्विकली. एक्चुअली तांणी प्रोसिजर फॉलो करूं ना. तुगेली आमचो प्रोसेस कितें आसता, आमची डिसिप्लिनरी कमिटी आसता. ती डिसिप्लिनरी कमिटीन डिसिजन घेवन तेजे नंतर एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन ताका अप्रुवल दिवचें आसता आनी तेजे नंतर एक्सपेल करचें आसता. पूण ते अमित पाटकरान त्या टायमार प्रॉम्प्टली टायमली केले कित्याक ते मिडिया कडेन गेले आनी मिडिया कडेन वयतकच ते प्रूफ ओपन आसता. ओके, ऑल्दो तेणे ही प्रोसिजर बायपास केल्यो पण तेणे डिसिप्लिना खातीर एक डिसिजन घेतली. तेजे नंतर एक कांय 5 आमचे बरे खूब सिनियर जेणी 25-30 वर्सां पक्षाक दिल्यात. जना भंडारी जावं तितून भितर प्रदीप नायक आसा, ग्लेन काब्राल आसा, हे कॅडराचे. तांकां तेणी भितर डिसिप्लिनरी कमिटीचे हेजेर शेका कडेन कितें तरी बाचाबाच जाल्ली. त्या बाचाबाचीचे गोला कोणें धरुना. ते गोला धरलेले ते कंप्लिटली रॉंग डिसिजन. सो तो हें घेवन त्या 5 जाणांक इमिजिएटली एक्सपेल केले. एक्चुअली ताका पावर नासना. खंयचो जनरल सेक्रेटरी जावं ऑफिस बेरर आसता ताका AICC अपॉइंट करता. पूण तरी सुद्दां तेणें डिसिप्लीन म्हणून डिसिप्लीन उरपाची. ते काय मिडिया कडेन वचनाशिल्ले. ते फक्त जाल्ले 4 वंटी भितर. हें कोणाक भायर खबरूय नाशिल्लें ते कितें उलयले आनी कितें हें जाल्लें तें. पूण पक्षाक डिसिप्लीन उरची म्हणून तांकां पावर नासतना सुद्दां तांकां ताणें एक्सपेल केले. कित्या खातीर? डिसिप्लिना खातीर. आतां मनीषा आनी जे सिद्दीकी आसा तेणी जवळ जवळ 1.5 म्हयनो तेणी मिडिया कडेन मिडियान ताका आपोवन तुमच्या गोमंतकाक आपोवन तांची इंटरव्यू केली. आनी प्रत्येक हेजेर तेणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर, प्रिंट मिडियाचेर, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर तेणी कंटिन्युअसली पक्षाच्या लिडरांच्या विरुद्ध आनी पक्षाच्या विरुद्ध कंटिन्युअसली. म्हणजे तूं इमेजीन कर अमित पाटकर जर आशिल्लो अध्यक्ष, म्हाज्या कोतान तो हें करपाक रावपा नाशिल्लो. जशें तेणें मांद्रेच्या प्रभुदेसाय आनी प्रदीप देसायाक एक्सपेल केले विदाउट शो कॉज नोटीस जावं कांय हें नासतना, जावं ह्या 5 जाणांक अधिकार नासतना एक्सपेल केले. अमित पाटकर आशिल्लो जाल्यार 2 दिसां भितर हांकां एक्सपेल करतालो. आमी 2 म्हयने काडले. तेजे नंतर थोडे आमचे ऑफिस बेरे म्हणटा आमी तेंचे कडेन उलोवया. हांवें म्हणलें उलयात. ते जर पार्टीक काम करपाक सोदता जाल्यार उलया. आनी ती जर परत पार्टीचे काम कमेस करपाक आसता ती जेन्ना उलोवपाक गेली तेन्ना आमकां राहुल गांधीन येवन सांगपाक जाय की
अमित पाटकराक कित्याक चेंज केलो तो. सो हे म्हणपाक लागले मागीर चड तरी कंटिन्युअसली मिडियाचेर वचून पार्टीच्या पॉलिसीच्या पार्टीच्या डिसिजनाच्या विरुद्ध उलयत गेली. हो खंयचीच संघटना 2 म्हयने खंयच्याच ऑफिस बेरराक ओके टॉलरेट करपाक. तुवें जर राजू नायकाचे अगेन्स्ट जर तूं एक सुद्दां शब्द जर भायर उलयलो, राजू नायक तुका जावं तेंचो मॅनेजमेंट तुका एका दिसा पयलीं नोटीस दिसनासतना टर्मिनेट करतले. म्हणजे तितले पाशेंस काँग्रेस पक्षान आमी काडले ओके 2 म्हयने जवळ सो जवळ. म्हणटा तूं हाजे परस अमित पाटकरान जे फॉलो जशे तरेन फास्ट करता तेजेवर स्लो आसा. ओके हा डिसिजन डिसिप्लिनरी डिसिजन घेवपाक स्लो आसा. आनी तूं म्हणटा ते ज्या तरेन ताणें केलो तोच प्रोसेस आतां फुडें वता मातसो सारको पूण आमी कायदेशीर वता, कायदेशीर कायदेशीर करून करतात. तांकां नोटीस धाडप, हियरिंग करप, हियरिंग करतकीर एक्झिक्युटीव मिटींग घेवप. दिल्ली तेजेर- वचून आनी बाकी कडेन वचून तूं आतां राजकारण शिकला अशें दिसपाक लागला म्हाका तुजें हे आन्सर आयकून. तशें नासता. कारण कितें आसा डिसिप्लीन इम्पॉर्टंट. आनी ऑल्दो अमित पाटकरान त्या टायमार प्रोसिजर फॉलो करनासतना सुद्दां हें केलें, पूण डिसिप्लिना खातीर केलें तेणें. गिरीश आतां आमी मातसो फकाणाचेर वयले, पण हो खरो विशय फकाणाचो न्ही. सद्या गोंयांत जें कितें चल्लां ते पयल्या फकाणां करपा सारकें न्ही. एक एकदां मागीर निमाणे कडेन कितें जाता की चड जातकीर मागीर तुगे ते मागीर ते हे भायर सरता की मागीर तूं फकाणाचेर व्हरता अशें जाता. पूण हो खरो विशय फकाणाचेर व्हरपाचे सद्याचे परिस्थितीक जर खंय जाल्यार तूं पयला हांव पळयता, हांव रस्त्यार भोंवपी, तुवें तुजे रस्त्याचेर हे आसतलें. लोकांक सद्याचे जे कितें चल्लां ताजेर लोक खूश नात. अशा वेळार एक सक्षम पर्याय लोक फुडें पळयतात येवचो असो लोकांक दिसपाक लागला. हातूंत तूं म्हणटा अशें बीजेपीचे लोक आसात, तांकां दिसता हें कितें चल्लां तें सारकें चल्लें ना. अशा वेळार एक 5 म्हयन्याचेर निवडणूक आयिल्ली आसा. अशा वेळार ज्या ओपोजिशना कडल्यान जो एक एकवटीत येवन फुडें वचपाक जाय किंवा एकवट आमचो आसा हें दाखोवपाचें लोकां मदीं एक जो विश्वास तयार करपाक जाय, तो विश्वास तयार जाल्लो दिसना. तुमचे भितर तुमचे अलाय पार्टनर्स म्हणटात ना आमचे तोंड वेगळी, तुजे तोंड वेगळें. नाही म्हणल्यार तुमच्याय काँग्रेसीचे थोडे लिडर आहात ते अक्षरशः म्हळ्यार भुरगेपणां हाजे भायर ताका फुडलें आनीक हें ना तशें करपाक जाय. मे बी इमॅच्युरिटी काय सुपर मॅच्युरिटी ते खबर ना. अशे परिस्थितीक आतां काँग्रेसीचेर एक जबाबदारी आसा की हे सगळ्यांक एकठांय हाडून एक घट असो पर्याय दिवपाचे प्रयत्न जावपाक जाय अशें दिसना तुका? आमी डे 1 साकून आमी सांगत आसात, गोंयच्या लोकांनी आमकां सांगलां प्रत्येक कडेन थंय आमकां एकूच आयकता, तुमी सगळे एक जायात. तुमी सगळे एक जाले जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा. ह्या सरकाराक विरुद्ध हें आसा. खंयच्याय परिस्थितीन आमचे सगळे लिडर व्हरून सुद्दां भारतीय जनता पक्ष गोंयांक 33% वयर वचपाक शकना. हें प्रूव जालें. आनी आयज जर त्यांचो ग्राफ 20% पावलो आसा. आमी एक लेटस्ट सर्वे केलो दिनो आनी हितूंतल्यान अशी परिस्थिती दिसता की जवळ जवळ गोंयांक 80% लोक तयार आसात ह्या सरकारा विरुद्ध वोट करपाक. आमचें काम आसा प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून की आनी सगळ्यांक ओल्ड पक्ष म्हणून की गोंयच्या सगळे जे वेगळे वेगळे लिडर्स आसात, सोशल लिडर आसात, एनजीओज आसात, सिव्हिल सोसायटी आसात, पॉलिटिकल पार्टी आसात, हांकां सगळ्यांक एक करचें. आनी त्या दृश्टीन आमी पावल मारलां. आमच्या एआयसीसीचे लिडर खरगे साहेबान ऑलरेडी 6 मेंबर कमिटी पॉलिटिकल पार्टी कडेन भासाभास करपाक गोंयांक ऑलरेडी केल्ली आसा. आनी तेचेर आमी ऑलरेडी उलोवप आमचें ऑलरेडी सुरू जालां आसा, तें पब्लीक डोमेनान आसा. पूण सद्याक परिस्थिती बदलता. जो गोंयचो सद्या मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसा न्ही, हो चड बुदवंत आसा. हांव तेका थंय पॉलिटिक्स हितून हांव तेका मार्क्स दिता फूल. तो कशें कितें मॅनेज करता तें खबर ना, पूण तो बुदवंत आसा. आनीक तो इलेक्शन लागीं पावतकर कसली खेळी करता त्यो कांयच कळना. आमचे प्रयत्न आसतले निमाणे सुद्दां की सगळ्यांक एक करपाचे. आनी तरी आसतना प्रमोद सावंत जर सक्सीड जालो आमकां सगळ्यांक एक करपाक न दिवपाक, आमचे कडेन शेवट पर्याय उरतलो तो गोंयच्या 80% लोक जो सरकारा विरोधान आसा तांकां एक करपाक. सो आमचे अल्टिमेट अलायन्स जर आमी पॉलिटिकल पार्टी कडेन शक्य जालें ना करपाक जावपाक,
हांव स्टील होपफूल आसा. पूण अल्टिमेट अलायन्स आमी ह्या 80% लोक जे आसा लोकां कडेन आसतलें. तांचे कडेन डायरेक्ट अलायन्स करतले आनी त्यांच्या विश्वासाचेर, त्यांच्या सपोर्टाचेर आमी एक लोकांचो सरकार गोंयांत स्थापन. ही आमी चर्चा थांबयता आसतना एकच लास्ट क्वेश्चन जाता. तुवें खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजे खातीर चूज केल्ली आसा? हांवें फक्त निर्णय जाहीर केल्लो आसा जे पार्टीच्या जे प्रमाणे की हांवें इलेक्शन लढचें. हे असो पयसी प्रेसिडेंट लास्ट टायम हांव लढो नाशिल्लो आनी तेजो थोडो इफेक्ट जालो हे पार्टीचे हे. कारण जेन्ना तूं पॉलिटिक्स आसता तुकाच जर विश्वास ना, एक तसो हे येता, तूंच जर इलेक्शन लढना जाल्यार तेजो इफेक्ट जाता. सो त्या हेजेर आय एम ऑल्सो फर्म नाव दॅट आय विल कॉन्टेस्ट. पार्टी सद्या असेसमेंट करता. सो पार्टी म्हाका सांगतली खंयची मतदारसंघां हें लढपाचें. गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स जालो ना अशें तरी. फातोर्डा जर जालो ना जाल्यार फातोर्डा इज ऑल्सो ऑप्शन ओपन आसा काय म्हण तुज्या खातीर? हांवें तुका ऑलरेडी सांगलां जे कितें डिसिजन जातले ह्या हेचेर तो पार्टी असेसमेंट करतली. अलायन्साचे सगळें कितें आसा कितें ना त्या टायमार आनी अकॉर्डिंगली पार्टी डिसिजन. आज हांव हो प्रश्न विचारला कारण कितें जातलें आनी कितें ना तेजेर हांव आयज उलोवपाक हो शकना. प्रश्न विचारपाचें कारण म्हणजे आजच एक सोशल मिडियाचेर तुजो दामू नायकाचो आनी विजय सुर्वेचो फोटो काडून हे तिगूय जाण एकठांय एकच कडेन रावपाचे आसात अशें तरेन हे येवपाक लागले म्हणून जालें तुका. सोशल मिडियाचेर त्यो खंयच्यो कोण कितें करता हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. तेजेर ते कितेंय करता, कोणाकूय मारता, कोणाकूय जिती करता, ते कितें जाता. सो सोशल मिडियाचेर कितें आसा तेजेर पळोवन जर आमी जर डिस्कशन जावं हे करपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता आमी रियलिटी कडेन खूब पयस अशें आसा. तो सद्याक परिस्थिती आयज ना. आनी कितें परिस्थिती जाता तेजेर आमी त्या टायमार. सो आज हो सामको लास्ट क्वेश्चन. रियलिटी तूं म्हणल्यार रियलिटी कितें आसा रियलिटी आनी फुडलो तुज्या कोतान रिजल्ट कितें जावपाचो? बीजेपी डबल डिजीट नंबराचेर पावपा डिफिकल्ट. लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा. एक म्हणजे इन प्रिन्सिपल खंयच्याय हेतून एका सरकाराक आनी एका पक्षाक 15 वर्सां सत्ता दिवप हें शक्यूच ना. सो लोकां तकलेंतल्यान जर एक डिसिजन गेला लोकांक बदल जाय. तर बदलाचे पर्याय हे आमी सगळ्यांनी एक जावन उपलब्ध करून लोकांक दिवपाक जाय. लोकांक हेंय कळटा कोण कित्याक आनी कशें हें खबर आसा. 100 crore पॅकेजीची बीजेपीचें जे ऑलरेडी हांवें पब्लीक डोमेनान घातला पयलीं खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी जन्म येवच्यो पयलीं. सो हें ऑलरेडी लोकांच्या तकलेन आसा की ऑपोजिशनांनी एक जावपाक जाय. आनी पूण थोडे फोर्सीस दिसता ते अलायन्स करपाक सोदना. ते कित्याक अलायन्स करपाक सोदना हेंय बी लोकां मुखार ऑलरेडी येवपाक सुरू जाल्लें आसा. सो आमच्या गिरीशान हांवें जे प्रश्न जाता सगळे आन्सर दिता. एक ताणें सांगता की लोकांचे तेय सारकें आसा. लोकांक दिसता की सद्याक जे कितें चल्लां तातूंत बदल जावपाक जाय. आतां काँग्रेस दिवपाक शकतली काय ना हो जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना कळटलें. पूण एक जेन्ना आमी रस्त्याचेर भोंवतात तेन्ना लोकांतल्यान एक सेंटिमेंट येता. आमचे कडेन जो पर्यंत फकाणां केली तितली पुरो. आतां जर फकाणां केली जाल्यार आमकां बुद्द शिकयतले. मागीर ती एखादी त्या वटच्यान बुद्द शिकोवपा आसत, ह्या वटच्यान बुद्द शिकोवपा जाय आसत. पूण एक लोकांनी तूं ठरयला जो जर गोंयचे कडेन किंवा गोंयकारा कडेन फकाण करपाक लागलो ताका आमी बुद्द शिकयतले. ह्या हाजेर लोकांचो एब्सोल्युटली आय सपोर्ट युअर स्टेटमेंट. सो गिरीश देव बरें करूं. थँक्यू. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.